You had a very interesting आणि सामको अनएक्सपेक्टेड एलाय इन द हाऊस आणि तो एलाय म्हळ्यार विजय सरदेसाय. हें इक्वेशन कितें आनी तुवें हो समर्थन मेळटलें हाजी अपेक्षा केल्ली काय कितें? बेजिकली आमी तरी कोणाची अपेक्षा अशी केल्ली ना, पण कोण केन्ना आमी पयलूच सांगलेलें की इश्यू बेज कोणीय आमकां सपोर्ट करता आमी तांकां सपोर्ट करतले. आनी तेच जालें. कोण विजय सरदेसायान पासून इश्यू बेज कितें आसा नाल्यार तेणें म्हाका सपोर्ट केलो. वेंजीनूय तशेंच इश्यू बेज आसा नाल्यार सपोर्ट केलो. तशें युवरी आसा, युवरीनूय सपोर्ट केलो. बट आमी डिनाय करिना कोण कोण जे इश्यू बेजाचेर कितें सपोर्ट केलो. बट जेन्ना इश्यू बेजाचेर आसा आमी इश्यू बेजाचेर सदांच रावतले. हांवेनूय क्लियर कट सांगलेलें की इश्यू बेज कित्याक ऑपोजिशन हो आसपाकूच जाय. आनी जेन्ना कोणी आमकां सपोर्ट करता जावं तांकां आमी सपोर्ट करता, इट इज डजंट मीन दॅट पार्टी लायनाचेर आमी गोंयचे हिता खातीर गोंयचे कितें इश्यूज आसा तेज्या खातीर आमी सपोर्ट करता. सो सगळे आमी एकामेकाक हें करपाक जाय. ऑपोजिशन आसपाकूच जाय. ऑपोजिशन ना नाल्यार असेंब्ली कशी चलतली? असेंब्ली जाय तशें ते चलयत रावतले आनी आपणाक जाय तशें पास करीत रावतले. तेजेर कितें तरी विरोध जावपाक जाय, तेजेर कितें तरी उलोवपाक जाय. तेन्नाच खंय ना ती असेंब्ली अशी दिसतली, नाल्यार ती असेंब्ली दिसपाची ना. म्हाका कितलो टायम मेळटा तितलो हांव करूं शकतलो, बाकीच्यांक कितलो टायम मेळटा तेंच्यांनी करपाक जाय. आयज तुमी पळयलां आसतलें बाकीचे जे आसा ते सुशागाद आसात. खूब जाण सुशागाद आसात, ते कांयच ऑपोजिशनूय येयले ना. पण एक प्रश्न येता हांवें विचारपा फाटलें कारण कितें की सगळे जाण म्हणटात की तुमची 4 जाणांची तोंडां 4 कडेन. हय. मागीर तुमी जेन्ना स्वताक ओपोजिशन म्हणटात तें ओपोजिशन खरेंच सत्ताधारी पक्षाक आव्हान दिवपाक शकता काय कितें? कारण तुमची 4 जाणांची तोंडां 4 कडेन. तातूंत भितर एक काँग्रेस आसा, त्या काँग्रेसींतल्याच आमदारांची तोंडां 10 कडेन अशी परिस्थिती आनी पक्षांची तोंडां 4 कडेन. तुमकां दिसता की अशी असंघटीत रावन तुम्ही भारतीय जनता पार्टी सारख्या एका संघटीत पक्षाचेर तांची संघटना मजबूत आसा, बूथ लेवल ऑर्गनायझेशन आसा, आज तांचे कडेन लिडर्स आसात जे स्वताच्या मतदारसंघा भितर जिखपाक शकतात. अशी परिस्थिती भितर इतली सामकी अनऑर्गनायज रावन एक ओपोजिशन म्हणून तुमी तांकां आव्हान दिवपाक शकतात? आवाज आमी करूंक शकता, हें सारकें आसा. पण कितें आसा आतां तुमकां खबर हांव इलेक्ट्रोली म्हणटा, हांव फक्त असेंब्ली भितर म्हणना, हांव असेंब्लीच्या भायरूय म्हणना. पळय इलेक्ट्रली आतां कशें आसा, आतां बूथ लेवलाचेर तुमी कशें सांगलें बूथ लेवलाचेर काम जावपाक जाय. आतां आमचे पासून बूथ लेवलाचेर खुबशें काम जावपाक जाय. आमी फुडें वयता, आमी एज अ न्यू फ्रेश पार्टी आसा आनी आमचें जें काम आसा तें कंटिन्युअस चालूच आसा. आमी अशें तें बंद दवरिल्लें अशें ना, प्रत्येक कडेन तें चालूच आसा. बट डिफरंट फॅक्टर्स आसा, ते डिफरंट फॅक्टर्स पळोवन कॅल्क्युलेशन पळोवन आतां तें आमकां फुडें वर्कआवट करचो पडटलो. आमकांय खबर ना आतां कितें आसा तें फुडें. बट आमकां कळटलें आतां फुडली जी आमची वाटचाल आसा, आमची कमिटीज बसोवपाक जाय, कमिटीची कामां करपाक जाय, आमकां थंय भोंवचें पडटलें. आनी इट इज फॅक्ट की जेन्ना बूथ लेवलाचेर सगळे आमचे सारके बसता तेन्नाच खंय ना खंय आमी आमचे कॅन्डिडेटूय चड हाडपाक शकतले, आमी निवडून हाडूंक शकतले. आनी आमचें काम आसा तें जेन्ना घराघरांनी कंटिन्युअस पावतले, कंटिन्युअसली मेसेज पावतली, अवेरनस पावतली, तेन्नाच खंय ना खंय चेंजीस जातली, नाल्यार ते जावपाक पावचे ना. एक कारण हांवें प्रश्न जाय, त्याच खुर्चेचेर विजय सरदेसाय बशिल्ले, त्याच खुर्चेचेर वेंजी विएगस बशिल्लो आनी आज तुमी बसल्यात. हांव विचारता इतल्याच खातीर कारण हांवें तांकां स्पश्ट एक प्रश्न विचारिल्लो की चल काँग्रेसीचेर तुमी म्हणटात की विश्वास दवरपा सारकी परिस्थिती ना, आमदार आज वचत फाल्यां वचत हें चलना. भारतीय जनता पक्षाक तुमी म्हणटात की तुमचो प्रमुख पक्ष जाचेर तुमी विरोध करतात. अशी परिस्थिती भितर आज जेन्ना तुमी इलेक्शन झगडून पळयलें, गोवा फॉरवर्डानूय पळयलें, आम आदमी पार्टीनूय पळयलें, तुमकां अशें दिसता की खंय तरी एक पोटेन्शियल नॉन काँग्रेस नॉन BJP फ्रंट गोंया भितर तुमी एकठांय येवन करपाक जाय काय हें अशेंच उरपाचें? बेजिकली आतां आमी काम चालू आसा, आमी लोकां मदीं वयता, लोकांनी जें आमकां सांगलां त्या भशेन आमी काम करता. आमी दुसऱ्या पार्टी भशेन न्हू, आमचे कडेन पयसोय ना तितलो जो पयशे घालतले म्हणून. बट जेन्ना आमी येता आतां आमकां खबर ना फुडें कशें कितें वचपाचें तें, बट आमी आतां सगळ्यांनी काम चालू केल्लें आसा, कंटिन्युअसली काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी म्हणून काम चालू केल्लें आसा. बेजिकली कितें जालां आयज आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती टोटल डिफरंट आसा. सो जी आयडियोलॉजी आमी तीच घेवन वयता फुडें आनी तीच घेवन वयतले. आयज खूब जाणांक ती आयडियोलॉजी लायक ना. तुमकांय फॅक्ट खबर आसा, खूब जाणांक ती आयडियोलॉजी लायक ना, ती आयडियोलॉजीन तुमी हें करूंक शकना म्हणटा आनी ते हें करता. बट आमचें जे ग्रासरूट आसा तो ग्रासरूट तेच आयडियोलॉजी आसा आनी तीच आमी आयडियोलॉजी फॉलो करता. आमी जेन्ना कोणा कडेन समज आपा कडेन वयता, आपाची आयडियोलॉजी एक डिफरंट आसा, तांकां आमची आयडियोलॉजी लायक जायना. हें खूब जाणांक सगळ्यांक खबर आसा. गोवा फॉर्डाची आयडियोलॉजी मातशी डिफरंट आसा, तांकां आमची आयडियोलॉजी लायक जायना. सो ही आयडियोलॉजी जे कॉन्सेप्ट आसा तो टोटल डिफरंट फॅक्टरान वयता. सो हो फॅक्टर खंय ना खंय आमकां हें करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता.
जेन्ना कित्याक आमी पळय आमची जी पार्टी आसा आमी कॉम्प्रोमायझींग नेचर ना आमचो. आमी आतां खंयच्या हितून इलेक्शनान गेले जावं आनी खंय गेले आमी कॉम्प्रोमायझींग नेचराचे ना. बाकीचे कशे आसा कॉम्प्रोमायझींग नेचराचे आसा. आमकां ते कॉम्प्रोमायज नाका. आमी एड्युकेट करता लोकांक, अवेरनस दिता आनी लोकांचे डिसिजन आसा ते लोकांचे डिसिजन वयता. आतां फुडें कशें कितें वचपाचें आमी ते लोकांचेर घालता. लोकांनी डिसायड करचें, लोकांनी सांगचें आमकां आमचे बूथ लेवलाचेर हें आसा वर्कर आसा, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज गांवांनी भोंवता आनी ते आमकां इनपुट्स दिता, हेंच्यांनी सांगचें. कित्याक आमी डिसिजन मेकर न्हू, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते डिसिजन मेकर आनी ते डिसिजन घेतले फुडें. आमकां कशें काम करपाक जाय, आमकां घराघरांनी पावपाक जाय. आयज खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी कडेन तितले स्ट्रेंथ ना जो घराघरांनी पावतलो कसो. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पळय आमी तेवूय सांगता, रेव्होल्युशनरी गोवन्स गांवांनी आमचे आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमचे भुरगे आसा आनी ते काम करता. तेकाच लागून आयज पयशे मोडिनासतना आमकां इतली मतां पडल्या. आमी थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी जाल्ली आसा विथआउट स्पेंडींग मनी. तुमकां खबर आसा आमी कोणाक पयशे दिवंक ना, कांय सोरो दिवंक ना, चिकन दिवंक ना, बट आमचे भुरगे डेडिकेटली काम केलां, अवेरनस केलां. आमकां खूब कमी टायम मेळला. बट इन फ्युचर तुमकां एक गजाल दिसना की तुमी जर असेच रावले, आनी हो प्रश्न खूब जाण विचारतात की हातूंतल्यान सरळ जो फायदो जातलो तो भारतीय जनता पक्षाचो जातलो. ना, बेजिकली भारतीय जनता पक्ष जो आसा तुमी पळयला आसतले आयज तांकां मॅक्सिमम जो वोट बँक आसा तो इनलिगल मायग्रंट स्लम्सांचो आसा. आयज ते तांकां खंय ना खंय पोसता. तांकां कितें गोंयकारांनी तांकां मतांच मानला म्हणटा, कसलो आर्ग्युमेंट? गोंयकारांनी मतां मारल्या, मारल्यात गोंयकारांनी म्हणजे 100% गोंयकारांनी. तुमी मुद्दम चार्ट काडून पळया कितलो गोंयकारांनी मारला तो. पण तुमी जे सांगता ते सारकें आसा, पण आमकां कितें एनालायज करपाक जाय. कारण कितें आसा खूब कडेन डिफरंट सिनारियो. विरोधक इतले असंघटीत जर रावले जाल्यार हातूंतल्यान सरळ सत्ताधारी पक्षाचो फायदो जातलोच न्ही. हय, पण तेच सांगलें न्हू, आमी जेन्ना इश्यू बेज आसा तेन्ना आमी विरोधान सदांच वांगडा आसा. हांवें क्लियर कट पयलूच सांगलें. हांव पॉलिटिकली म्हणटा, हांव इलेक्टोरली म्हणटा. इश्यू बेस्ड डेफिनेटली एवरीबडी अग्रीज दॅट इश्यूचेर पॉलिटिकली पळय, पण अलायनमेंट्स जाता. पॉलिटिकली कशें आसा, पॉलिटिकली जेन्ना आमी उलयता तेन्ना एकामेकाचें जें हें आसा तें एलायन जावपाक जाय. म्हटल्यार सद्याक आमचे सद्याक आतां तशें ना न्हू. आमचे समज आसले नाल्यार आमी हेजे पयलूच. पण तुमकां दिसत ना सद्याक तुमकां एट दीस पॉयंट ऑफ टायम यू डोंट फायंड एनीबडी एज युअर पोटेन्शियल एलाय? नो, आतां सद्या एट दीस पॉयंट ऑफ टायम आमकां कोणूच दिसना की एलायन जावंक शकता म्हणून. इन केस इन फ्युचर कितें आसा नाल्यार तुमकांच येवन सांगता पयलू. आमकां सांगता, आमकां थंय जाय. बट यू आर सेयिंग दॅट एट दीस पॉयंट ऑफ टायम यू डोंट सी एनीथिंग. आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती आमी कॉम्प्रोमायज करपाक सोदना. सो आतां एट दीस पॉयंट ऑफ टायम आमी कांय देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लुकिंग एट दीस ऑप्शन.